आयतारा फातोडेर बेंगलोर गोवा यशवंतपूर आणि दिल्ली गोवा निजामुद्दीन अशा दोन रेल्वेंतल्यान सुमार 2,000 पर्यटक दूधसागर घसघश्याचेर वचपा खातीर आयिल्ले. मात गोंय सरकारान रानांनी घसघश्यांचेर वचपाक बंदी घाल्ल्यान हे हजारांनी पर्यटकांक पोलिसांनी आडायले. फकत आडावंकूच ना जाल्यार तांकां उठाबश्यो काडपाक लायल्यो आनी तांकां परत धाडले. येतना रेल्वेन आयिल्ले हे पर्यटक उपरांत कितलेशेच किलोमीटर चलत परत सकयल कुळ्या रेल्वे स्टेशनार पावले. सुबह वहाँ पहुँचे हैं, 6 किलोमीटर से चलते आए हैं. अभी दूधसागर से 2 किलोमीटर होता था, अभी 600 मीटर था, लेकिन नहीं छोड़े वो लोग. वो मार नहीं, पूरा पब्लिक को भी छोड़े नहीं इसको. मार के भेजे. कौन मार रहे हैं, फॉरेस्टर वाले या CRPF. यहाँ पे मैं बात किया, मैं यहाँ पे बात किया कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा की तकलीफ क्यों हो रहा है, मतलब बाहर के लोग जो आ रहे हैं उनको क्यों तकलीफ आप दे रहे हो. तो मुझे यहाँ पे बोला गया कि 2 लोग यहाँ पे कुछ कौन से तो फॉल्स में मर गए करके. तो मैं क्या बोलता हूँ, 2 लोग मर गए तो 20,000 लोगों को, 2 लाख लोगों को, पूरे इंडिया के 140 करोड़ को लोगों को आप तकलीफ दोगे क्या? तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन लो, उसके ऊपर कार्रवाई करो, स्ट्रिक्ट करो एक्शन. जैसे अभी रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, डेली कितने तो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो पूरा आप रोड बैन करोगे क्या, रोड बंद करोगे क्या? वैसा तो पॉसिबल नहीं है. ट्रेन एक्सीडेंट हो गया परसों ही, जैसे कि पिछले में 1-2-3 महीने में, तो पूरी ट्रेन बंद कर दिया क्या? प्लेन क्रैश होता है, पूरा प्लेन बंद कर दोगे क्या? बसेस का, गवर्नमेंट बसेस एक्सीडेंट्स होते हैं तो पूरे बसेस आप बंद कर दोगे क्या? ऐसा नहीं चलेगा. आप सोचो, आप सरकार आपको हमारे लिए हमने बनाया है, ना कि हमें मतलब पब्लिक को तकलीफ देने के लिए नहीं बनाया है. तो गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए है, पब्लिक का आप सोचना चाहिए, वो आपका फर्ज है. यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. यहाँ पे लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, गोवा से आ रहे हैं, धारवाड़ से आ रहे हैं, मैंगलोर से भी आए हैं लोग. बहुत तकलीफ हुआ हमें यहाँ पे. ऐसा नहीं करना चाहिए. कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, प्रोटेक्शन बढ़ाओ, ओके, पुलिस फोर्स बढ़ाओ, लेकिन ऐसा मत करो. क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा, ऐसे लोगों से भी बात किया, तो यहाँ पे लोग पेट के लिए यहाँ पे लोग मतलब जैसे कि गाइड लोग रहने दो, नहीं तो कार वाले लोग जैसे कि टैक्सी वगैरह, उनको भी बहुत तकलीफ हो रहा है. तो ऐसे मत करो. दूर से आ रहे हैं तो उनको, आपका फ़र्ज़ है, आप गवर्नमेंट पब्लिक से बनता है तो पब्लिक को सपोर्ट करना आपका फ़र्ज़ बनता है. तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत एक्शन लो. और जहाँ पे जो लोग गलत कर रहे हैं उनको डेफिनेटली आप करो, सज़ा दो, नहीं तो कुछ भी पनिशमेंट दो. लेकिन जो लोग गलत नहीं कर रहे, जो फैमिली के साथ आ रहे हैं और जैसे कि फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, यही मौसम रहता है. जैसे आप मई में आप आओ यहाँ पे करके बोले तो मई में हम नहीं कर सकते. बारिश में ही हम थोड़ा यहाँ पे, जैसे कि सैटरडे है, संडे है, थोड़ा आके यहाँ पे हमारी लाइफ थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो गोवा गवर्नमेंट देना चाहिए. हाँ, और वो धक्का मुक्की भी हो गई, पर पूरा पुलिस ने लोगों को लाठीमार किया, लाठीचार्ज किया, तो ये पूरा गलत है, बहुत गलत है. लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए. और कुछ पनिशमेंट भी दिया है. मैंने वीडियो देखा व्हाट्सएप में, मेरे फ्रेंड के मोबाइल में, कुछ पनिशमेंट जैसे कि उठा बच्चा वगैरह मारने के लिए लगाया. तो आपको अधिकार किसने दिया है वो हमें बताओ. ओके, अधिकार किसने दिया है वो हमें बताओ, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते लोगों के साथ. ये नाइंसाफ़ी है. बहुत दूर दूर से, इंडिया से, मुंबई से लोग यहाँ पे आए हैं. मेरे फ्रेंड्स ही थे मुंबई से ट्रेन में, तो बहुत लोगों को तकलीफ हुई है. तो इसका दखल आप गवर्नमेंट सोचना चाहिए. इसके ऊपर सख्त से सख्त आप कार्रवाई लो और ये जल्द से जल्द सॉल्व करो. है करके गोवा के लिए आते हैं, क्योंकि गोवा टूरिज्म प्लेस है करके आते हैं. यहाँ पे ऐसा आके यहाँ पे कुछ तमाशा नहीं तो कुछ गलत करने के लिए नहीं आते हैं. तो इसके लिए आप थोड़ा जल्द से जल्द कार्रवाई करो और सॉल्व करो ये प्रॉब्लम. तो आज थोड़ा संडे है तो पूरा क्राउडेड है ज्यादा. तो पुलिस लोग ना बंदों को छोड़ नहीं रहे. क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले, क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ रहे? प्लान है इसके लिए जाने नहीं दे रहे. नोटिफिकेशन शायद वो कैसा है, सोशल मीडिया पे आप भरोसा कर भी नहीं सकते. तो एक गवर्नमेंट का या कुछ ऑफिशियल आदमी का रहेगा तो कुछ हो सकता है. ट्रेन में भी अनाउंस कर रहे थे, मतलब बेलगाम स्टेशन पे भी, लेकिन ट्रेन में अनाउंस हो गया. आगे जाना तो भरोसा करना उधर फोर्स है, भी संभव नहीं. और क्या है, वीकेंड है तो सैटरडे संडे पूरा यूथ है, पूरा का पूरा यूथ है. आप कहाँ से आए थे? अभी हम लोग गडिंग्लज से आए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कोल्हापुर जिला. तो हम बेलगाम के थ्रू इधर आए. इधर आने का कोई कुछ नहीं देखा. कितने अभी चल के कितने? वो बहुत 6 अभी हम 10 किलोमीटर चल के आए. 10 किलोमीटर. अभी 5 किलोमीटर जाने का उधर उतरे फिर वापस जाते हैं. अब
क्या बोल रहे हैं उधर? नहीं छोड़ रहे, क्या रीजन नहीं बोल रहे, पुलिस है नहीं छोड़ रहे। कुछ रीजन नहीं बोल रहे। वहाँ सुबह में 7 बजे थे। 7 बजे। तुम किधर से आए अभी? हम गंगावती कर्नाटका। कर्नाटका। अभी ज्यादा लोग किधर से आए हैं? क्या बेलगांव सब जगह से आए। कर्नाटक से बता दो। और बराबर 3000 लोग थे। 3 लाख। घसघसो काय पळोवंक मेळोंक ना, वेल्यान कितलेशेच किलोमिटर चलत आयिल्ल्यान पर्यटक जाम पडले. उपरांत कुळे रेल्वे स्टेशनार सुवात मेळत थंय पर्यटकांनी विसव घेतलो. ट्युरिस्ट स्पॉट्स चालू जालो न्हू वॉटरफॉल ट्रेकिंग, जाल्यार आमचे हांगसर बिझनेस एकदम बरो जातलो आनी चडशी लोकसंख्या हांगसर येवप वचप जातली आनी सगळो बाजारपेठ आमचो बरो चलतलो. आनी समज ते बंद जाल्यार हांगसर मार्केटान कांय ना, सगळो बाजारपेठ समज भरतो जाल्यार ते लोक हांगसर गोंयांत आमचे येयल्ले जावं. वॉटरफॉल दुसऱ्या एक स्पॉट आहा न्हू, त्या जाग्यार लोक भरपूर येता हांगसर आनी ते येयल्यारच आमकां हांगसर कितें तरी बिझनेस जातलो. 2 महिन्याला वॉटरफॉल बंद आसा, तशेंच मदले हितून भितर खंय तरी एक वॉटरफॉलाचेर इन्सिडंट जालो म्हळ्यार हांगा बंदी आसा. कितें करपाक जाय? अचानक बंद झालं अचानक ते दोन जाण ते थंय फाटली सांजे निद्रावळ दोग जाण गेल्ली न्हू, ताका लागून मातसो चड प्रॉब्लम जाता. हरशीं ते हाडचें पडटा. आमचो वॉटरफॉल हांगसर चड स्कोपा लोकांक, जाल्यार वॉटरफॉल स्टार्ट जाल्यार एकदम बरो आसलेलो. गव्हर्मेंटान करचो गव्हर्मेंटान करचो असो. जर हो बंद उरलो असो परिस्थिती जाल्यार बाजारपेठ कितें जातली? झिरो. बाजारपेठ कांय ना, बाजारपेठ कांय ना. आमी लोक मारपाचे बसपाक रावले. कोणूच ना मार्केटान न्हू, जाल्यार कशें येतले आमी बाजारात मार्केट? कितें गिरायक करतले? बाजारात लोक येता म्हणून गिरायक जाता न्हू. तुमचे ह्या सिजनाकच चड तुमकां हें आसता. हय, पावसाकूच मातशें बरें आसता आमचें. वॉटरफॉल पळोवपा येता लोक पावसाकूच चडसो येता. आयज पळयला कितली गर्दी जाली ती. तुमचे हॉटेल हय, आमचें चड. गोंय सरकारान रानांनी घसघश्यांचेर वचपाक घाल्ली बंदी योग्य काय अयोग्य हाचेर आमी पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांकां विचारले. ते म्हणटात घाल्ली बंदी सामकी योग्य. सर आयज न्हू सकाळी आयतारा फातोडेर सुमार हजारांनी पर्यटक आसले ते हांगा येयले दूधसागर घसघशीचेर. सो तेंकां ते वचपाचे आसले, पूण सरकारान ती बंदी हाडल्या. सो तेंकांय काय ती कल्पना नासली थोड्यांक, आनी तेंकां थंय मागीर पुलिसांनी आडायले आनी परते धाडले. ते म्हणटात की आमकां म्हणजे उठा बश्यो काडपाक लायल्यो पुलिसांनी तेंकां. कोण म्हणटा आमकां मारले म्हणटा पुलिसांनी. सो ह्या सगळ्या गजालीचेर तुमी कशें पळयता? ही बंदी घातली आनी आतां पर्यटकांचे हें अशें जाता तेचेर. बंदी घालप ही खूप गरज असली, कारण एखाद्या प्रदेशात कितले लोक वचप न्हू, त्याचो कांयच अभ्यास न करता सरकारान तांकां वचपाक दिल्लो. एखाद्या परिसराची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितकी आसा त्याचो अभ्यासूच जावंक ना ह्या संदर्भान. आनी दूधसागरा सारख्या जवळ जवळ एका दिसाक जवळ जवळ 10,000 बी लोक येता. तेतूंतल्यान कशें जाला की ते पूर्णपणे राष्ट्रीय उद्यानाचो भाग आसा, नॅशनल पार्काचो. दुसऱ्या वाटेन तो अभयारण्याचो भाग आसा. आनी अशा ह्या पर्यावरणीय संवेदनक्षम चित्रांत जितून टॉपमोस्ट प्रायोरिटी वन्यजीवांक आसता थंय घुसखोरी करून हे लोक जे आसा न्हू ते बेशिस्तीत वागत असले आनी ताका लागून बंदी आसा ती गरजेची आसा. पण सरकारची बंदीची धोरणां कधी आसा ती पूर्ण बेशिस्त आसा. आता सांखळीचे जे जनार्दन सडेकर आसा त्यांचो मृत्यू जाल्या उपरांत सांगे हांगासर मैनापी धबधब्याचेर सरकारान ही पावलां उचललेली आसा आनी हेच्या पयलीं खूप लोक मरत आसा न्हू. ही प्रतिबंध आसा तो खूप गरजेचो आसा आनी लोक हांगासर जे आसा ते तांकां नियम घातल्या. थंय खरें म्हणजे अशे जे जागे आसता न्हू नॅशनल पार्क आनी वायल्ड लायफ सँच्युरी तितून स्पश्ट सरकारान केल्लेलें आसता की अशा जाग्यांचेर वयतले जाल्यार चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन आसता तेजी परमिशन घेवनूच वचोंक जाय. अशें न करतात सरकारानूच तांकां एके वटेन वचपाक अनुमती दिल्लेली हेच्या पयलीं आनी शिथिलता आसली कायद्यान. ताचोच गैरफायदो घेवन आतां रेल्वेच्या माध्यमांतल्यान हे जे लोक येयल्ले आसा तांकां खबर आसली की गोंयान तितकी कडक अंमलबजावणी जायना म्हणून ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो आतां तांकां गैरसोय जी आसा ती जाल्ली आसा. पूण एकंदर हांगा प्रतिबंध घालप हे खूब गरजेचें. राना खात्यान घसघश्यांचेर घाल्ले बंदीक लागून पावसाळी पर्यटनाक ताचो फटको बसतलो ताचें कितें हाचेर केरकार हांणी आपलें मत उक्तायलें तें अशें. दुसरी गजाल म्हणजे वर्षा पर्यटन म्हणटा पळय, सो तेका तेच्या हेची बाधा जावची ना अशें दिसना तुमकां की सरकारान कशे तरेन हें फुडें व्हरपाक जाय वर्षा पर्यटन म्हणजे पावसाळी पर्यटन म्हणटा तें?
आता पावसाळी पर्यटन जर सरकाराक करपाचें आसा न्हू, आमच्या कडेन कसलेच धोरणात्मक निर्णय जे आसा ते सरकार घेयना. तेचो एक ब्ल्यू प्रिंट जो आसा न्हू, तो ब्ल्यू प्रिंट सरकारान तयार करपाक जाय आसलो. तो आयज मेरेन तयार करूंक ना. आनी कोणाक जशें दिसता न्हू, एके वटेन आमचे पर्यटन मंत्री सांगता की आमकां गोंयान पर्यटक येवपाक जाय आनी पावसान गोवा खूब सुंदर आसता. तेचो जर खऱ्या रितीन फायदो घेतालो न्हू जाल्यार तेची शिस्त जी आसा ही शिस्त हाडप खूब गरजेची आसा. आनी खंय बाबा हॉटेलां जातली, खंय कितें लोकांक रावपाची सोय आसताली किंवा खंय चेंजिंग रूम आसतालो किंवा खंयच्या धबधब्यार वचपाक मेळटाले, कशें थंय वागोवंक मेळटाले, अशें काही जर सारकी सुरळीतपणा जर हे जर जायत न्हू, शिस्त जर हे जातली जाल्यार हे सगळें पर्यटन व्यवस्थीत जावंक येता. जगाच्या वेगवेगळ्या भागांनी लोक वर्षा पर्यटन घेता, आनंद घेता. आमच्या गोंया भायरूय लोक वर्षा पर्यटनाक वयता. पूण आमच्या कडेन कशें जाल्लें आसा की कसलीच टुरिजम पॉलिसी जी आसा ती टुरिजम पॉलिसी सारकी नसल्या कारणान हे सगळे गोंधळ निर्माण जाता. ताका लागून ती पॉलिसी जी आसा ती व्यवस्थीत निर्माण करून शिस्तीन तांकां त्या सगळ्या गजालीचो आनंद घेवपाक आनी तशे गायड्स जर आसात न्हू, म्हणजे प्रत्येक कडेन जर गायड सरकारान कंपल्सरी केले, तांकां व्यवस्थीत मार्गदर्शन दिलें न्हू जाल्यार ह्यो गोश्टी आसा त्यो सुरळीत जावंक शकता. ओके.